74 वर्सां उपरांत पयले खेपे क्रांती मैदानार दिश्टी पडचेनात गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक। अंदूच्या 18 जून क्रांती सुवाळ्याचेर कोरोनाचे सावट। स्वातंत्र्य सैनिकांनी घराच बसून करचे लोहियाचे स्मरण, सरकाराचे आवाहन। सालेलीच्या तरणाट्यांनी सील केले सालेलीचे धबधबे, म्हणतात बियरीचे कॅन घेऊन कशेच वचोंक दिवचे ना धबधब्यांचेर। उपजिल्लोधिकाऱ्याकय भेटयले निवेदन। वास्को जावन रावला राजकीय फुडाऱ्यांचे रणांगण। मुरगांवच्या आजी माजी नगराध्यक्षांनी एकमेकांचेर सोडल्यात आरोपांचे बाण, जाल्यार मिलिंद नायक आनी संकल्प आमोणकार एकमेकांचेर शेवटूंक लागल्यात उतरांच्यो गदा। पावसान काडलो गोंयाक झोडपून, जायते कडेन जाली हुंवारावरी स्थिती। चोल्ला घाटाचेर कोसळ्यो पालसणी, 3 वरां आडकून उरली येरादारी, वाहन चालकांचे जाले हाल। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। मंगळारा पावसान गोंयाक झोडपून काडलो। कांय शार वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती जाल्ली, जाल्यार चोल्ला घाटार पालसण कोसळ्ळें। ताका लागून येरादारीचेर परिणाम जालो। 3 वरां सुमार वाहनां रस्त्यार आडकून पडलीं। दक्षिण गुजरात आणि महाराष्ट्राचे दर्यादेगेसावन ईशान्य अरबी समुद्राचेर चक्रीवादळ घुंवपाक लागला। फुडल्या 24 वरांनी विदर्भ, कर्नाटकाची दर्यादेग, कोकण आणि गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो। दिवचलच्या कांय वाठारांनी नेटाचो पावस पडून हुंवारावरी स्थिती जाल्ली। खास करून शारी वाठार उदकान भरिल्लो। खणीची माती घुसलेल्यान दिवचल न्हंयचें उदक वयर आयिल्लें। उदका स्त्रोत विभागान हेवी ड्युटी पंप लावन वाळवंटी न्हंयचें उदक उसपिलें। मंगळारा चोर्ला घाटांतली कांय पालसणां कोसळ्ळीं। माती व्हांवून गेल्ल्यान कांय रूख हुमटावन पडले, तेका लागून रस्ते ब्लॉक जावन उरले। 2 वरां परस चड वेळ येरादारी बंद पडलेली। ट्रॅफिक पुलिसांक रस्तो मेकळो करपा खातीर खुबूच खास्तिको काडच्यो पडल्यो। चोर्ला घाट रस्तो गोंय आनी बेळगावी शारांक जोडटा। मडगांवांय पावसान हजेरी लायली, पूण रस्त्यार उदक भरलें ना। ताचे फाटलें कारण पावसादी हांगाची गटारां नितळ केल्लीं। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार, पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार। मुरगांवचे पालिका इमारतीत लागिल्ल्या गळतेवेल्यान नव्या वादाक तोंड फुटला। पालिका बिल्डिंगेचे हे गळतेवेल्यान सध्याचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत आनी आदलो नगराध्यक्ष कृतेश गांवकारान एकमेकांचेर आरोपांचे तीर सोडल्यात। पळयात तांचे मदलें हे शाब्दीक झूज। पालिका वाठारांतले उदरगती वेल्यान दोगांयनी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप केल्यात। नगराध्यक्ष पदाच्या काळात रावतान वास्को कसली कामां केली ते दाखोवन दिवचे अशें आव्हान क्रितेशान दिलां। रावतान कसलेंच काम करूंक ना, वयल्यान कामां आडोवन दवरिल्ल्याचें क्रितेश म्हणटा। जाल्यार रावत म्हणटा क्रितेशान फावोर मारून डीएमए कडेन धाडिल्ल्यो फायली आडोवन दवरपाक सांगल्यो। पळयात दोगांय मदलें हे शाब्दीक युद्ध। आता गेल्या 10 ते 11 म्हयने जाले चेअरपर्सन म्हणून हांगा नंदीप रावत बसला, पूण इज अ युजलेस चेअरपर्सन अशें हांव सांगपाक सोदतां। कित्याक ह्या म्युनिसिपल एरिया मार्केटान काम करपाचें सोड, ही म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग सांबाळपाक ना। पळयात तेजी कंडिशन पळयात। पावसाक ते काम करपाक रावल्या, हें उदक पडलां आनी स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कितें जाता आसलें। 1 वर्सा भितर तेणी वास्को खातीर कितें काम केलें तें दाखोवचें। कामां आयिल्लीं सँक्शन जाल्लीं ती पसून कामां करपाक जायना तेच्यांनी, सगळे फायले हाडून बसला। हांव थँक्यू म्हणटा तरी आमच्या UD मिनिस्टराक की तेणी एक एडवान्स दिलें, आमकां ब्लँकेट परमिशन दिलें की जितले वास्कोन ड्रेनेज आहा तितले क्लीन करून घेयात म्हणून। आनी त्यो आयज केल्ले मग वास्कोन आयज कांयच बुट्टी येवना, उदक भरोंक ना। हांव खरेंच सॅल्यूट मारता आमच्या UD मिनिस्टराक। पावसाचे पयलीं आमी कितें तरी स्टेप मेजर्स घेताले आनी आमी तें उदक येता तें बंद करताले। कित्याक आमचो ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा। म्हाका फक्त 6 म्हयने म्हळ्यार बसपाक हांगा, नाजाल्यार येन्ना म्हळ्यार हांव करून काडपाचो। तेणी आतां म्हाजे फाटल्यान जे आमी पळय प्रोसेस केल्लो ते करून तेणी आयज करून काडपाक जाय आसलें। ही म्युनिसिपालिटी बिल्डींग रिपेर करून काडपाक जाय आसली, कांयच करूना। जायना जाल्यार तेणी स्टेप डावन जावचें, दुसऱ्या कोणाकय बसोवचें, केपेबल मनीस आहा तेका।
ही स्कुलाची म्युन्सिपल बिल्डींग जर सांबाळपाक जायना जाल्यार आनी वास्कोची कितें बरें करतलो तूं? म्हाका चेअरपर्सन म्हणून म्हाका दिसता 9 म्हयने क्रॉस जाल्या. डे 1 पासून हांव हे बिल्डिंगेच्या फाटल्यान आसा. जेन्ना म्हाजे कडेन चार्ज येयल्लो आसा तेन्ना पसून हांव हे फॉलोअप करतां. पयलीं फूल बिल्डींग रेनोवेशन करपाक चिंतलें, तितूर 4 कोटी कितें जाल्लेलें, 3.5 कोटी जेन्ना दिपक चेअरपर्सन आसलेलो, दिपकान बरें काम केल्लेलें. मागीर जेन्ना तो कृतेश गांवकर जेन्ना चेअरपर्सन जालो, म्हाका दिसना तेणी कितें केलां तें सगळें पाड घालता तो कृतेश गांवकर. म्हाका सांगूंक दिसता की ज्यो फायली DMA कडेन वयतात, इवन आमच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो, हांव वास्कोकारांक सांगूंक सोदता की ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो आमी फायल्यो धाडलेल्यो आसा, हे कृतेश गांवकारान थंय बसून हो आडयतात. म्हाका खबर ना इतले तेजो पावर कितें पर्यंत चलता तो. सगळें पाड घालपाचें चल्लां काम ते कृतेश गांवकार करता. हांव सांगूंक सोदता की हो न्यूज हांवें हाडला मिडियाचेर. 10 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें मिडियाक की आमची बिल्डींग लिकेज जाता, आनी हांव कॉन्फिडंट आसलो की हे फावट ती लिकेज जावन न्हू पडोकूय शकतात. आतां देवाच्या कृपेन स्कुलूय बंद आसा, तेका लागून खंय तरी भुरगीं ना, तें बरें आहा. कालूच आमचो फॅन सकयल देंवलो. हांव फ्लॅश करतां की DMAच्या नजरेन येवपाक जाय. हे कितें इशू जाल्या पळय थंयसर आमी फायली अप्रुवाक धाडटा, पूण ते अप्रूव जायना. आतां केन्ना काम करतले? 3 लाख पास जावन येयल्लेले आसा आमकां, पूण वयर कोण चडटलो? इतल्या वयर बिल्डींग कोण चडना. म्हाका दिसता तेका लागून DMAन असले नाका जाल्लेल्या मनशाचे आयकपाची गरज ना. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. 18 जून 1946 राम मनोहर लोहियान मडगांवां गोंयच्या मुक्ती लढ्याची कीट पेटयल्ली तो दीस. त्या उपरांत स्वातंत्र्य सैनीक व्हडा अभिमानान ह्या सुवातेर एकठांय येत क्रांती दीस मनयत आयल्यात. पण 74 वर्सां उपरांत पयलेच खेपे मडगांवच्या इतिहासीक क्रांती मैदानाचेर भाशणबाजी जावची ना. कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी मार्गदर्शक तत्वाक लागून अंदूचो क्रांती दिन सुवाळो थोड्या भितर मनोवपाचो थारायला. एका तेंपार मुक्तीचे झूज गाजयल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक अंदू आपापल्या घरा बसून झुजाची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाचे स्मरण करचें पडटलें. एक तर कोरोनाक लागून गोंयांत 144 कलम लागू आसा. दुसरें म्हटल्यार स्वातंत्र्य सैनिकांची आतां पिराय जाल्या. एका तेंपार गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले भितरली उर्बा आनी उर्जेचें विराट दर्शन घडयल्लें आसलें, तरी आतां सगळ्यांची पिराय जाल्ल्यान भलायकेक लागून तांकां क्रांती मैदानाचेर वचपाक सरकारान मनाय केल्या. देखून मोजक्याच लोकांचे हजेरेंत हो सुवाळो जातलो. अंदूच्या क्रांती दिना विशीं सांगता समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार. पळयात. तो ज्या तरेन वर्सान आमी सेलिब्रेट करता ह्या फावटी आमकां करपाक मेळना. तुमी सगळे जाणा आसतले कोविड-19 हे सगळे लोकांक त्रास जाल्ले कारणान गव्हर्मेंटाची कांय गायडलायन आसा. त्या गायडलायन प्रमाणे आमचो इवनिंग प्रोग्राम एक पोस्टपोन केला आनी आमी गव्हर्मेंटा अपील केला तुमचो सरकारी प्रोग्राम थोडक्यान करपाचो. कित्याक 18 जून हो मोठो दीस आनी भाजरान भरिल्लो दीस जावन आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आमची सदां काळजान आसा आनी त्या निमित्तान त्या आमी थोडक्यान प्रोग्राम करतले. हेका हार घालतले, आमी स्मारक आसा ताका फुलां ओंपतले आनी श्रद्धांजली ओंपतले आनी हो प्रोग्राम थंय सोंपतले. भाशण बी कांय ना. तेणें म्हणलां आमचे जाणटे फ्रिडम फायटर्स ऑलमोस्ट 70 क्रॉस जाला, तांकां घेवची न्ही म्हण अलावड करची न्ही. आमी तांकां सांगलां त्या फावटी तांकां मनान एक उर्बा येता 18 जून म्हणटकीर आमी तांकां सांगलें ह्या फावटी घरा बसून खंयच्यानी याद करचें, हांगा येवची न्ही आनी स्कुलां भुरग्यांक अलावड केलें ना. तो थोडक्यान प्रोग्राम आसा आनी थंय जे आमचे फ्रिडम फायटर आसा तेणे चुकून सुद्दां लोहाय म्हूण येवची न्ही ना थंय प्रोग्राम जाता थंय खंय वचची न्ही. इतलें हांव तांकां अपील करता आपल्या घरांत रावचें आनी थंयच्यान श्रद्धांजली दिवची इतलें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सालेलीच्या तरणाट्यांनी धबधबो सील केला. हय, कोरोनाक लागून हेर कडेन आपूण जावन गांव सील करपाच्यो घडणुक्यो घडल्यात, पूण सालेली वाळपयचो धबधबो सील करपाचें कारण वेगळें. भुरगे बियरीच्यो बाटल्यो घेवन येतात, पियेतात, मस्ती करतात, बाटल्यो थंयच उडयतात आनी वयतात. खूब वर्सां हें चल्लां. आतां सालेलकार बेजारल्यात. देखून अंदू गांवच्या तरणाट्यांनीच धबधब्या वटेन वचपी वाटेन आडे घालून धबधबोच सील केला. ह्या तरणाट्यांनी वाळपयच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याकय निवेदन भेटयलां. निदान पावसांत तरी सालेलीच्या धबधब्या कडेन भायल्यान कोणाक येवपाक दिवचें न्हू अशें तेतून मागलां. हाचे आदीं कांय जाणांक हांगा बुडून मरण येयल्ल्यान तशेंच कोरोना पातळपाचो भंय आशिल्ल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्यान हांगा येवपा पासून भायल्यांक आडावचें अशें मागलां. सरकार दखल घेता तेन्ना घेता, पूण सद्याक तरी हांगा कोणय आयले जाल्यार तांकां आडावपाक सालेलीची युवा सेना तयारेत रावल्या. पळयात.
आतां फाटल्या संडे लोक येयल्ले हांगासर संडे लोक येयल्ले ते रिटर्न धाडले आमी कितें भायले कसले लोक येतात ते खातीर आमी रिटर्न धाडले. आनी तुमी गव्हर्मेंट आतां कितें समज लोक येयले इन केस जाल्यार तुमी कितें करतले? आमी तेंकां रिटर्न धाडटले परतो नाका म्हणटले गव्हर्मेंटाक लेटर दिला आमी सुद्दां. गोवा 365 खातीर सालेलीच्यान महेश गोवेकार. गोंयची अर्थवेवस्था आणि कोविड-19 स्थितीचेर श्वेतपत्रिका काडात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मंगळारा राज्य सरकारा कडेन मागला. आंतरराष्ट्रीय मार्केटान क्रूड तेलाचे दर उणे आसूनय गोंयांत पेट्रोल 5.47 जाल्यार डिझल 5.80 रुपयांनी वाडला. सामान्य जनतेक हें सरकार पिट्टा अशें ताणें म्हटलां. कोविड-19चे दुयेंसाचे मजगती गोंयकारांचे खूपच हाल जाले. कांय जाणांक नोकऱ्यो वगडावच्यो पडल्यो जाल्यार कांय कंपन्यांनी आपल्या कामगारांचे पगार कट केले अशें काँग्रेसीन म्हटलां. सरकारान लोकां म्हऱ्यांत सत कितें तें दवरचें नाजाल्यार लोक आंदोलनाक तोंड दिवपाची तयारी करची अशें काँग्रेस म्हणटा. सरकार डेली पेट्रोलाचे आनी डिझेलाचे प्रायसीस वाडयता. आज जर फाटल्यान नजर मारून पळयत गेल्ले 500 दिसाचे रेट्स पळयत जाल्यार पेट्रोल जवळ जवळ 100 रुपया वाडला, डिझेल जवळ जवळ 6.5 रुपया वाडला. आनी एका वटेन कोविडाक लागून लोक तडफडटात, गरीब लोक त्रासांत पडले. दिलासो दिवपाचो सोडून तांकां कितें आधार दिवपाचें सोडून तांकां फायनान्शियल पॅकेज दिवपाचें सोडून आमी एका वटेन सरकाराक अशें म्हणटात की तुमी जें पळय हें कितें करतात ज्या पद्दतीन हे डिझेल पेट्रोल प्रायसीस वाडत चल्ल्यात, इंटरनॅशनल लेवलाचेर प्रायसीस कमी जायत चल्ल्यात. म्हणजे आज पळयलें जाल्यार डिझेल आनी पेट्रोल प्रायसीस सगळ्यांत लोवेस्ट ताजेर आसा इंटरनॅशनल हातूंत बॅरलाचो प्रायस. आनी अशे परिस्थितींत सुद्दां ह्या देशात आघात करपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता लोकांचे पासियन्स दिसान दीस पेड्ड्यार जायत आसा. हो एक अनरेस्ट तयार जावपाक लागला आनी म्हाका भंय आसा की एक दीस खंय तरी लोक ह्या अनरेस्टाक वाट करून दिवपाक शकता. फायनान्शियल मॅटर्साचेर एक व्हायट पेपर काडचो, कोविडाचेर एक व्हायट पेपर काडचो आनी सत्य परिस्थिती कितें आसा ती लोकांच्या मुखार दवरची. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत. काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार आणि शार उदरगत मंत्री मिलिंद नाईक हांचे मदलें झूज थारपाचें नांव घेना. सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक नाशिल्ल्यान पुलिशेन संकल्पाक अटक केल्ली. आतां संकल्पान मिलिंदा आड सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक नाशिल्ल्याची कागाळ केल्या. पत्रकार परिशदेत सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक नाशिल्ल्यान संकल्प आमोणकरा सयत हेर 6 जाणांक अटक केल्ली. आतां संकल्पान मिलिंदा आड सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक नाशिल्ल्याची कागाळ केल्या. आता सरकाराचे कृती कडेन लोकांचे लक्ष लागून रावला. आयज डेप्युटी कलेक्टर कडेन आमी एक कंप्लेंट फायल केल्ली आसा रिगार्डिंग मुर्मुगांवचो लोकल MLA मिलिंद नायकाचे अगेन्स्ट. सकाळची हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी रातचे आमकां कोणाक इन्फॉर्म करनासतना रातचे 11:30 सुमार पुलिसांक धाडून आमकां सगळ्यांक अरेस्ट केल्लेले जे आमी प्रेस कॉन्फरन्साक आसलेले. आनी अरेस्ट केल्या उपरांत आमकां बेल आवट जालें. आमी आमचो एडवोकेट येयलो, आमकां बेल आवट केलें आनी ती सेक्शनां आमकां लायलेली 188, 269 आनी 143 अशी सेक्शनां लायलेली कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून. आयज आमी कंप्लेंट फायल केल्लेली आसा डेप्युटी कलेक्टर कडेन रिगार्डिंग सेम. मिलिंद नायकान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली कर्मा एम्पोरियम बिल्डिंगेन आनी थंय कालची सांजची 6:30 आनी थंयसरूय फूल व्हिडियोन पळया तुमी, फूल फोटवाचेर पळया तुमी, खंयसरूच आमदारान मास्क घातलेले ना आनी तेज्या वांगडावूय बाकीचे लोक तेज्या वांगडा बसलेले आसले थंयसर आनी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लेली. जेन्ना हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणून जर आमकां अरेस्ट करूंक शकता तोच कायदो लागू जाता आमदाराक. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. मंगळारा भारतान एका दिसान 10,667 कोविड पेशंटांची भर पडली. एकूण आंकडो 3.43 लाखा वयर पावला. तशें पळोवपाक गेल्यार फाटल्या 5 दिसां भितरचो हो उणो आंकडो. आतां मेरेन 1.80 लाख पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात जाल्यार मरप्यांचो आंकडो पावला 9,900चेर. भारतांत एकाच दिसात 10,667 कोविड-19 केशी सापडल्यो. फाटले 24 वरां भितर सुमार 350 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 10,215 पेशंट बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतांतल्या कोविड-19च्या केशींची नोंद 3,43,091 इतली जाल्या. एक्टिव्ह केसींनी 1.53 लाखांचो आंकडो हुपला. 9,900 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा जाल्यार 1.80 लाख पेशंट दुयेंस मुक्त जाल्यात.
ही पळयात भारतांतली सगळ्यात चड कोरोना व्हायरस पिडेस्त 5 राज्यां, तातूंतल्या महाराष्ट्रान 1.10 लाखांची मजल मारल्या. संवसारीक पावंड्याचेर नदर भोंवडायल्या उपरांत एकाच दिसांत संवसारांत 1 लाख कोविड केशींचो आंकडो सांपडटा. आतां मेरेन कोविड-19 केशींनी 81 लाखांचो आंकडो हुंपला. 4.39 लाख लोकांच्या मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 42 लाखां परस चड दुयेंतींक नवी जीण मेळ्ळ्या. आनी हे पळयात संवसारांतले सगळ्यात चड अवतिकाय जाल्ले कोरोना पिडेस्त देश. सगळ्यात मुखार आसा तो युनायटेड स्टेट्स आनी चवथ्या नंबरार आसा आमचो भारत. चायनांतल्या बिजिंगांत मंगळारा आनीक 27 घरगुती पावंड्यार पातळिल्ल्यो कोरोनाच्यो केशी सांपडल्यो. घाऊक बाजारांतल्यान 5 दिसां आदी ह्यो केशी सांपडिल्ल्यो. नव्या संक्रमणाचो आंकडो 106 चेर पावला. अधिकाऱ्यांनी 20 परस चड सुवातांनी लॉकडावन केलां, जाल्यार हजारांनी लोकांच्यो चांचण्यो घेतल्यात. न्यूझीलंडान स्वताक कोरोना फ्री घोशीत केल्लो. थंय 2 नवे कोविड-19चे दुयेंती सांपडलेत. तेंचे भलायकी अधिकारी सांगतात ते खंय युकेंतल्यान आयिल्ले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सड्यावेल्या कोविड केअर सेंटराक विरोध करपी काँग्रेसीचे भुमिकेचेर कुठ्ठाळेच्या भाजपा मंडळ अध्यक्षान खर टिका केल्या. सड्यार तुमकां कोविड केअर सेंटर नाका, पूण तुमी तें सांकवाळे व्हरपाक सोदता, हें कसलें राजकारण अशेंय तो विचारता. सांकवाळाच्या लोकांक तुमी विश्वासात घेतला हय असोय ताचो प्रस्न. सड्यावेल्या कोविड केअर सेंटराक संकल्प आमोणकारान विरोध केल्लो. हे फाटभुंयेर कुठ्ठाळेचो भाजपा मंडळ अध्यक्ष नारायण नायक उलयतालो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. जे आतां कला भवन आनी जी मेटास्ट्रीप जी कंपनी आसा ती म्हाज्या वॉर्डाक पडटा, पंचायती वॉर्डाक, वॉर्ड नंबर 6 पडटा. म्हाका हेजे बद्दल सांगन दिसता. पयलीं म्हणल्यार जे कोरोना जे कोण पेशंट जाल्ले आसा ते पेशंट आमी तांकां अशें ट्रीट करपाक जायना बाबा ते कितें तरी एक सामकें डेंजर अशें बाबा ते सामकें हें जाल्यार सामकें सगळें वायट जातलें अशें आमी चिंतूंक जायना. जे ते पेशंटाक जे आतां सांगलां जे कला भवनाक घालपाचें म्हणटा, मेटास्ट्रिपाक घालपाक म्हणटा, म्हाका पयलीं सद्या सांगन दिसता बाबा हे पेशंट म्हणजे कितें गोरवां काय कितें. पयलीं सद्या ह्या पेशंटाक ज्या जाग्यार आमी दवरतले त्या जाग्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, बेड आसपाक जाय, वेंटिलेटर आसपाक जाय, तांकां जो पॅरामेडिकल स्टाफ जो आसा जे नर्सी डॉक्टर ते सगळे आसपाक जाय. हें सगळें थंय आसा काय कितें. वास्कोच्यान भरपूर केसी वाडलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागून जे MPT हॉस्पिटल आसा जें लागीं आसा आनी थंय ते हॉस्पिटलाचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग हे जे पेशंट जे आसा जे कोरोना पेशंट आसा तांकां जावचें म्हणून ते हॉस्पिटल केल्लें आसा. पूण आयज खंय तरी उपासनगराक ज्या पेशंटाक थंय जे पेशंट आसा तांकां खंय तरी उपासनगराक शिफ्ट करप म्हणटात ते म्हाका जाल्यार खंय तरी पटना. दुसरें कितें आसा जे मॅक्झिमम पेशंट जे आतां वास्को जाल्ले आसा म्हाका दिसता कंपेर्ड टू वसत जाल्यार कुट्टाळ्या म्हाका दिसता टोटल आमचे फक्त 3 जाल्ले आसा आयज मेरेन. पूण हांव म्हणना जेंकां खंय पेशंटाक हांगा ट्रिटमेंट करचो थंय न्हू, पूण हांव कितें म्हणटा ज्या जाग्यार ट्रिटमेंट करता थंय जे हॉस्पिटल आसा थंय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो ते पेशंटाक लागता तो आसपाक जाय. दुसरें जे मनीस उपासनगराचे जे उलयता ते कितें म्हणटा जे आतां MPT हॉस्पिटल आसा थंयचो जो मंत्री आसा तेणें म्हणटा ते लोकांक कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें. हांव म्हणटा जर त्या मिनिस्टरान समज तो म्हणटा कॉन्फिडन्साक तांकां घेवना जाल्यार आतां तो उपासनगरात जे करपाक सोदता उपासनगरा लोकांक तेणी कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें तो उलयता तें. आनी हांव एक काँग्रेसीचे हेंचे कडेन मागता जे आयज जे दुयेंस जे येयल्लें आसा जे कोरोना दुयेंस आसा तेजेर पॉलिटिक्स करूं नाका. तुमकां खरेंच कितें बरें करपाचें जाल्यार CMा फाटल्यान रावा. जे आमचे MLA आसा जावं मंत्री कोण ते बरें काम कितें करूं सोदता जाल्यार तेंचे फाटल्यान रावा. कुठ्ठाळच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान भाजपाचे कारकिर्दीचेर उजवाड घातलो. काश्मीरांतले कलम 370 रद्द करप, अयोध्येत उबे रावतल्या राम मंदिराचो बुन्यादी फातर बसोवप अशा गजालींचो ताणें उल्लेख केलो. जाहीरनाम्यांत दिल्ल्या उतरांक पाळो दिल्ल्यानूच भाजपा परत वेंचून आयली अशें ताणें सांगलें. केंद्रांत भाजपान 1 वर्स पुराय केल्ल्याचे फाटभुंयेर भाजपा मंडळाच्या हेर अध्यक्षा बरोबर मुरगांवां ताणें मंगळारा मिडियाक म्हायती दिली. भारताच्या पॉलिसींची हेर देश तोखणाय करपाक लागल्यात. कोविड-19चेर आळाबंद हाडपाक भारत यशस्वी जाला अशें ताणें मिडियाक सांगलें. राम मंदिर आमचें राम मंदिर हे अयोध्येन जावचें
ह्याच्या बद्दल कितलेशे वर्सां कोर्टान आसले विशय हो सरकार येयल्या नंतर क्लियर जालो आनी आतां म्हाका दिसता लास्ट 1-2-3 दिसां पयलीं थंयसर त्या जाग्याचेर त्या वास्तूची पुजा जावन थंयसर ते भव्य अशें मंदीर बांदपाचें जाता म्हणजे हो एक मॅनिफेस्टो जो आमच्या जेन्ना व्हडले मॅनिफेस्टोन व्हडले जे आमी हे दिल्ले उतर दिल्ले ते सगळे उतर आमी भायर हें करपाक म्हणजे क्लियर करपाक लागून आमी इतले भारतीय जनता पार्टीन केल्लें काम हेका लागून आमी परत सेकंड टायम सुद्दां जिखून आयले केदय व्हडले तरी संकट येयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे असल्या संकटाक कांयच न भिता सगळें काम चालू आसता सगळें काम चालू दवरता जर आमी प्रत्येकाक एकामेकाक मेळूंक शकना तेका लागून हे भारतीय जनता पार्टीचें काम बंद जातलें अशें आनी खंयच्या पार्टीचें म्हणजे आमच्या सरकाराचें काम बंद जातलें असो जर विशय कोणाक तकलेन येयलो जाल्यार तो चुकीचो आसाच प्रयास करून सांगपाचें अशें चडशे मेजर आयटम तितूंतले म्हणटा ते आर्टिकल 370 सेक्शन 370 जेन्ना काश्मीराक पयलीं जी पद्दत आसली थंयसर ते सेक्शन 370 काडल्या नंतर आतां वागपाची पद्दत म्हणजे हळू ऑपोजिशन उलयतना खूब खबरी सांगतले की थंय आतां परिस्थिती तशी ना आमी नॅशनल टीव्हीचेर रातचे डिबेट तुमी पळयता आसतले आमी केन्ना पळयता रातचे तेतून जेन्ना नॅशनल टीव्हीचेर डिबेटीचेर येता तेन्ना आमच्या अगेन्स्ट आसलेले लोक आमच्या वावरांत आसलेले भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकाराच्या वावरांतले लोक हे दुसऱ्या भाशेन उलयतले पण थंयसरली वस्तुस्थिती आतां बदल जावपाक लागला बऱ्यापैकी बदल जावपाक लागला पयलीं एक माहोल आसलो तसो माहोल ना हे जे उतार जेन्ना आमच्या पार्टीन तेन्ना दिल्ले ह्या सरकारान आमी करतले म्हणून मॅनिफेस्टो आसतलें का म्हणजे आतांय उलयतना कोण तरी सांगतात की फुडल्या फावट परत तुमकां आनी चान्स ना आतां तांकां खबर ना कित्याक वागूंक शकतात पूण म्हाजें म्हणणें आसा पयल्या मॅनिफेस्टो पयल्या इलेक्शनाक मॅनिफेस्टो जेन्ना आमी 2014 सांगलें तशें केलें म्हणून आमकां 19 इलेक्शनाक भरघोस मतांनी जिखून दिली परत तेच्या पेक्षा चड मेजॉरिटी दिली गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले सांग्यावेल्या टॉवराचो प्रस्न सुटावो करतले BSNLच्या उपव्यवस्थापकान उत्तर दिलां एका टॉवराचेर चड लोड जाल्ल्यान आनीक एक टॉवर घालचो पडटलो अशें ताणें सांगलां नेत्रावळीच्या लोकांक वेवस्थीत रेंज मेळना हो विशय घेवन कांय थळाव्या लोकांनी BSNLच्या उपव्यवस्थापकाची भेट घेतली त्या खातीर सेपरेट टावर घालचोच लागतलो कळ्ळें न्ही शेअर करचे लागतले ते ताचो लोड आनी एक टावर घालपाक जाय म्हटल्यार तेचेर लँड एक्विजिशना पासून टावर करून ते सगळे करचे लागतले इफ एनी अदर जर कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तो सॉल्व 2 दिसां पयलीं आमची थंय फूल ड्रायव्ह टेस्टाची टीम गेली आदर्शी न्हय दुसऱ्यान तांणी थंय तेय पळयले तुमचे जे हे कंप्लेंट्स थंयच्यान येयले पळय फॉरवर्ड जाले उपरांत तातूंत आतां तोय रिपोर्ट आमी एनालिसीस करून पळयता ओके सो ते स्पिडीचे सुद्दां आमी आतां थंय टेस्टिंग केलां आयज जेन्ना नेत्रावळीचो इश्यू आमी आज जो कोण काटे जनरल मॅनेजरा सकल मांडलो तो म्हणटा टावराक ट्राफीक आसा आमकांय खबर आसा पण आमी विचारलें ताका करप कोणें तेणें एश्युरन्स दिला की ह्या विकाक जो कोण टॅक्निकल कोण आसा ते धाडटा जेन्ना आमी फोंडचेची बायलेची विचारलें ताका तो म्हणटा एक्शन घेवपाक लायता आदर्शाचें सांगलें तो म्हणटा तेजेर लोड चड आसा पूण खंयच सांगना की काम जें करप कोणी करप की केन्ना येवप नेत्रावळी येवप वाड्या वचप ह्यो सगल्यो काणी हांगा आयकूं येता पूण टॅक्निकली जेन्ना BSNLचे कनेक्टिविटी फोनाची कनेक्शनाची जेन्ना आमी ताका विचारलें तो म्हणटा करता 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 केन्ना करता हे येणाऱ्या एक विकाक आमी पळयतले पणजेच्यान गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख युरोपियन देशान प्रवासाचेर घातिल्ले निर्बंध काडपाचो निर्णय घेतला लॉकडावनात जाल्ले अर्थीक लुकसाण भरून काडून युरोपातल्या अंतर्गत पर्यटनाक चालना दिवपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतला युरोपियन युनियना कडेन संलग्न आशिल्ल्या 27 वांगडी देशांच्यो शिमो उक्त्यो करपाचो निर्णय युनियनान घेतला 3 म्हयन्यांच्या दीर्घ काळा उपरांत युरोपियन युनियनान वांगडी देशांच्यो शिमो उक्त्यो करपाचे दिकेन पावल मारला अशें आसले तरी अमेरिका आशिया लॅटीन अमेरिका आनी मध्य पूर्वेकडल्या लोकांक मातशी वाट पळोवची पडटली बेगिनांतल्या बेगीन शिमो उक्त्यो करच्यो पडटल्यो अशें युरोपियन युनियनाची गृह विभाग आयुक्त इवा जॉन्सन हिणें सांगिल्लें ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आनी हेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो